त्यांची पर्सनली पे केली त्यांनी. ओके. आम्ही फक्त बसीन हाडटा आनी वता. बसीन हाडटा आनी व्हरता. आमी एक टिचर येता डेली. ओके. कोणाक स्विमिंगाक करियर करपाक जाय कितें तुमकां गायडन्स दिल्लें आहा, सरान कितें दिल्लें आसा? तुमी पेंवपाक हांगसर कित्याक येता, स्विमिंगाक कित्याक येता? जस्ट अ हॉबी ऑर यू वॉन्ट टू डू समथींग इन द स्विमींग? तुमकां खंय भायर खेळपाक वचपाक जाय, बरे तरेचें तुमकां करियर घडोवपाक जाय अशें कोण आसा तुमचे भितर? कॉम्पिटिशनाक बीन कोण वचपाचें आसा? हात वयर काडा कोणा वचपाचें. रस्ता कित्याक? हां बरें, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी येतली आनी त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द इम्पॉर्टन्स म्हणल्यारूच तुका खेळ आनी संस्कृती कल्चर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरेचशे इम्पॉर्टन्स दिल्ले आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमकां तयारी करपाक जाय. बट आय थिंक दीस इज द रायट एज. तुमी सारकी वेळ तुमचो आनी तुमचें वय सारकें आसा की तुमकां जर मुखार जर कितें जर जावपाक जर जाय जाल्यार आज तुमी विचार करपाची गरज आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तुमचे पेरंट्स किंवा तुमचे जे टिचर्स जे आसात ते तुमकां केन्ना सांगता ह्या संदर्भात खेळाक तुमी म्हत्व दिवपाक जाय अशें कितें करता सांगता. पूण वेगळ्या वेगळ्या खेळांत तुमी पार्टिसिपेट जाता. ओके. बट हेल्थ इज वेल्थ. कळ्ळें न्ही? आरोग्य तुमचें जर बरें जर आसलें जाल्यारूच तुमी बरें मुखार तुमी मार्गक्रमण करपाक शकतले. ते खंयच्याय फिल्डान आसूं. इट इज आयदर इन द एज्युकेशन, इट इज आयदर इन द स्पोर्ट्स, इट इज आयदर इन द कल्चर और एनी सोशल वर्कान तुमी बरे तरेचें काम करपाक शकतले. ओके. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर फ्युचर इन एंडिवर्स आनी एन्जॉय द स्विमींग. ओके. थँक्यू. बाय. मातसो तुगेलें ही प्लांटां या मातसो म्हाका मातशें हें जावपा तुमी मेंटेनन्स करणार हें क्लिनींग जावपाक जाय. कितें विशय आसा क्लिनींग जावपाक जाय? कितें विशय आसा? कितें प्रॉब्लेम आसा? कोण सुपरवायझर कितें प्रॉब्लेम? कितें म्हाका प्रॉब्लेम कितें आसा तो सांगा न्ही रे. टायल्स रिपेर, टायल्स बरें आहा मरे रिपेर. ओके. ओके. तुम्ही सांगला हे कोणाक सांगला? कोणाक सांगला? आयले ती कोण मॅडम इंचार्ज आयले ती कितले तांकां कितलो टायम जाता? तिका टायम कितले? 9:30. वो DSY काय स्टाफ सगळं म्हणून मेंटेन करता DSY. यो वाईट माहीत टाकतात. ओके. मग ती आता थंयच्यान डायविंग कोण करता बरी करता तुमी वयता म्हणजे रेलिंग सारकी आसा म्हणून रेलिंग फक्त रस जाल्ले आहा. तेजी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सारकी आहा. एवढं काय सर घालता खंयचे हे आमी घालतात पळय न्ही सर.
आपलं कमी असतं कलर सारखं प्रॉब्लेम असतात काय करता लाईफ गार्ड सध्या मेंटेनन्स करपाक मेंटेनन्स करता तांकां कितें केलें टोटल डॅमेज फूल सेटअप आता ते कन्सिल्ड रिले कन्सिल्ड जाता मेळना भायर बसयल्यार दार बंद जावपाना आनी जागो ना तितलो कंजेस्टेड आसता नवे पॅनल नवो पॅनल जाल्यार very important कितें करता आनी कोण रावता लायफ गार्ड जर आमकां बरें तुमी मेंटेन दवरपाक जाय मरे कितें जालें all the plumbing आम्ही ह्याचे कपडे लागतात आणि एकदम गर्दी झाली की एकच टाकू उदक जगात become very difficult. ते सेन्सर बी सगळे बोलत सिंपल स्टेप बसोवपाचे सिंपल टेस्ट टॅप जर बसयले जाल्यार तुमी उदक वेस्ट करतले तशें न्ही फॉर एवरी ताका लॉजीक आसता हे कित्याक बसयलेले आशिल्ले एज्युमिंग दॅट उदक आज भुरगे कितें करता खंय तरी साबुल्या पेड्यान नळ थंय चालूच करता म्हणून ही सिस्टम आज एडॉप्ट केल्ली आहे कळ्ळें न्ही लेट अस थिंक कशें कितें जाता तशें हांव तें पळयतां हांवें इंजिनियराक आपयलेलो आसा जें तुमकां कितें जाय
हांगसर कितें प्लंबींग फिटींग जाय इन्क्लुडींग बरो हो रिनोवेशन जें आसा ताका इमिडिएटली तुमी सगळें सांगा तुमचे मागीर म्हाका तुमगेलें कांय आयकपाचें ना ओके कितें कितें आसा तुमकां कितें कितें चेंजीस फक्त फ्लोरींग बिलींग कांय हात लावपाचें ना मेजर ज्यो काही गोश्टी आसा एक म्हणल्यार तुगेलें उदक येवपाक जाय हे जे चेंजींग रूम्स जे आसात किंवा बेथींग जे टब्स जे आसात ताका सारकें उदक येवपाक जाय तें दार सारकें आसपाक जाय हेजी सगळी जबाबदारी तुमी घेया आनी काबार करा तूं पळय म्हाका सुपरवायझर सारकें तुझी क्वांटिटी सांग टेन हे आता 10 हांगसर ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक स्विमींग पुलाक हे दिवूंक नासले रूप्स दिवूंक वॉलातूच हें केल्या रॅक्स केल्या कम्फर्ट्स केल्या पळय म्हणजे प्रत्येकाक एक एक म्हणजे लॉक दिवपाक मेळटा ऑलमोस्ट इतले 150 येता म्हाका म्हणजे 150 स्विमींग भुरगीं येता लेडीज आनी जेंट्स आसा तुका सगळो क्लीन करपाक जाय तुका कितली हावस किपिंगाची गरज आसा एक 2 लेडीज 2 जेंट्स आसले आतां तुजे कडेन फक्त एक लेडीज एक जेंट्स आसा ओके तुका एक लेडीज आनी एक जेंट्स दिल्यार तुगेलें सगळें मेंटेन जातलें मेळटा तें 2-2 एक काम करून घेवपाक जबाबदारी तुजी दुसरे फावटी हांगा येतलो पळय न्ही रे आनी हें म्हाका दिसता तुमी 8 दीस नंतर जाले तुमी हांगा हात लावना डेली सर करता डेली करता इतले डेली पारव्यांची इतले हें फाल्यां रोखडें राखलें परत जालें बरं हांगसर पंप ना तुमगेले हेवी प्रेशराचेर तुमी हें करना पायप घेवन पंप चालू करून एक गन मारता तसं हें ना गन प्रेशर पंप ना प्रेशर गन ना तुमचे कडेन तें गन आसता पळय तेका प्रेशर गन ना ओके पूण प्रोविजन आसा हांगसर आमचेर हाडपा खातीर इन्स्टेड ऑफ तें तुमी मारचे पेक्षा तें जर घेवन जर गेले न्ही ऑटोमॅटीक तें जालें न्ही सगळ्यो काही गोश्टी मेन पेंटिंग स्विमिंग पूल डायविंग पूल ते सामकें जाला रेलिंग्स पयलीं एमएसाचे आशिल्ले मरे एमएस मरे काय एस मीटर ना ना हांव कितें म्हणटा तुका एमएस म्हणल्यार लोखणाच्यो का त्यो स्टेनलेस स्टील एसएसाच्यो हें काडपाचें ना पूण तें हें करून पेंटींग करून काही गोश्टी करपाक मेळटा मॉर्निंग ओके टोटल कितले भुरगे आहा तुगे स्कुलान म्हणजे एक क्लास येता एक कोण इंट्रस्ट आसा पूण आनी येता ते खूब जाण ते टोटल स्टाफ कितलो आहा तुका हांवें कोचिसाक सगळ्यांक आपले म्हणलें मरे तर तुजे कोचीस ना दिसता मरे तुका 2 कोच सोडले जाल्यार गेले रे सकाळ
किसान हांवें आपे म्हूण सांगलें खंय रे बाकीचे येवना मरे कोण कोण खंयची येवना तरी म्हाका हें दी लिस्ट दी तुमी कितल्याक जर हांव हांगसर येवन गेल्लो आहा पूण 25 तारखेक गौरीश वडते येवना फक्त येयल्या केशव आणि सत्यवान पण सायनी ऑलरेडी मारल्या मरे एंट्री ती केल्या न्ही एकूच आहे हय रे पूण ती आयल्या ग्राउंडार आसता ओके तू म्हणटाल निलेश येवना म्हणटाल ना रे गौरीश खंय आहा ग्राउंड आयल्या ते तेच सांगतो तुका पूण सायन मारल्या मरे आणि हांगसर एसएजी तुगेले कोण आहा हे कोण आहा हांगसर एसएजी कडेन हांगा स्विमिंगा कोण आहा आसा एकटे ते कितें काम करता क्लार्क आसा तेजे कडेन नांव कितें तेजें क्लार्क आसा एक स्विपर आसा रेग्युलर मरे ना ते डिस्कस रेग्युलर असल्याक ना 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 ते खंय रे कितल्या येवपाचें कोचिंग जेन्ना सुरू जाता तेन्ना ते बेगीन येवपाक जाय टायम कितल्या ताजो टायम कितल्या तें म्हाका ओके हे संपत येवपाचें ते 10 सीजन जाता आतां केलें तें Hi children, how are you? Okay. How long you are coming for practice over here? You are from one school or you are coming from the different one? Okay. How do you feel about the environment over here? Good. What is your coaching experience? Is she doing very good? Yes. Okay. Is she motivating you? Yes. Okay. So how many of you wanted to excel your career in this athletics or the instruments? Okay. Only one. 1, 2, 3, 4, 5. You almost all. Good. Cheer up. So what is the difficulty you are having? तुमको किती आसा difficulty आसा आमचं किती आहा? Okay. Nothing you have. But definitely you are going to do the best in your entire career. Are you going to bring a Lawrence to the state of Goa? Yes. For that, what is the support you require from the government? Okay, you just tell your coach that this is the lack of equipment or the lack of things is and needed in this campus. You just let me know. Okay, but try very hard and come out with the full enthusiasm and come out with the Lawrence to the state. Okay, I wish you all the best to you. On priority basis. Okay? Yeah. Good morning. Sharma ji. How are you?
Okay. Okay, good morning. How are you doing? All well? सगळे बरे तुमचं फॅसिलिटी आन्सर अवेलेबल असा कोकणी सगळ्या कळटा ओके आणि कितला घेता तुम्ही सकाळचे सात ओके आणि 7 ते ओके anybody has represented the national she's a national what's your good name Nandata Singh okay so once you have represented or okay they have among them they have many representatives Morning 60, minimum person. Evening 6, 80, 2 days. 3:30 to 5:30, 5:30 to 6, 2 days. Also, yeah, you are the only one those ladies they are taking the study yes carry on okay huh chalo bye what are the difficulties or what are the requirements you want to boost this sports facility or the equipment or the material in just let me know just give me a list of products okay just have a word with this अरे टॉयलेट बी तुमचं सारखं व्यवस्थित क्लीन असता लेट मी का व्हेरी फ्रँक विथ यू तुम्ही म्हजे कडेन सारखे सत्य उलोवपाक जाय टॉयलेट तुमचं सगळं क्लीन असता सारखं असता मरे काय कंप्लेंट ना मगो बाय तुमच्या सगळ्यांची हा ओके लाईट 2 दिवस